आयज आमी साळगांव पंचायती ज्युडिक्शन आसा. सगळ्या पयलीं गोंयकारांक हांव जय श्रीराम म्हणटा, कित्याक पयरूच आमची रामाच्या मुर्तीची प्राण प्रतिश्ठा कोण जाल्ली आसा अयोध्येक, आनी खऱ्या अर्थान राम राज्य येवपाची परिस्थिती आसा काय ना ती हांव तुमकां सांगता. कारण कितें आसा, जे म्हाज्या फाटल्यान पळय CCTV कॅमेरा बसयल्ले आसा पळय, म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्स काय 2 वर्सां जालीं ते बंद पडलेले आसा. आनी हो जो रोड आसा पळय तो चौगम टू आमचो कलांगूट मोठ्या प्रमाणात ह्या रोडाचेर रहदारी जाता. आता प्रश्न कसो आसा, प्रायम मिनिस्टरान कितें म्हणलेलें, बेटी पटाव आनी बेटी बचाव. आता ज्या अर्थान हे कॅमेरा बंद पडले आसा, ज्या अर्थान गोंयान क्रायम जाता, हिट एंड रन, चेन स्कॅचिंग किंवा बाकीचे अपघात जाता, रातचे लेट नायट अननोन गाडयो भोंवता विदाउट नंबर प्लेट, हेंचेर वॉच कोणाची आसतली. म्हाजो मुद्दो कसो आसलो, हे जे CCTV कॅमेरा सोलराचे बसयल्ले आसा पळय न्हू, हेंकां कोण वाली आसा काय बेश्टे शोपीसाक बसयल्ले आसा हे खरें विचारल्या पंचायतीन स्थानीक पंचायत लक्ष घालपाक जाय आसलें, कित्याक हो टुरिजम प्लेस. आतां म्हाजी इतकीच मागणी आसा कितें, सरकारान आनी टुरिजम मिनिस्टरान इमिजिएटली हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी रिप्लेस करपाक जाय. दुसरी गोष्ट कितें आसा, कालूच आमच्या देशाच्या पंतप्रधान सांगलेलें आसा कितें, मॅक्झिमम जाता इतको सोलराचो उपयोग करा, जेणे करून सर्वसामान्यांक लायटीची बिलां फारीक करची पडची ना. जर सोलर सिस्टमाची अशी परिस्थिती जाली जाल्यार तो सोलर वापरून कितें फायदो. पण हांव म्हणटा इमिजिएटली जाता ते बेगीन हे जे सोलर पे कॅमेरा आसा, म्हाका साळगांव जो 10-15 कॅमेरा अशे बसयल्ले आसा, सगळेच तो बंद आसा. जाता तितक्या बेग्यानच्या बेगीन हे रिप्लेस करचे, जेणे करून क्रायम, एक्सिडंट, चेन स्कॅचिंग, मॉलेस्टेशन, रेप केस इतके वाडलेले आसा गोंयान, तेचेर एक म्हणजे वॉच आसपाक लागून हे बसोवप, हे चेंज करची ही म्हाजी मागणी आसा. कशें आसता, पंचायती तेंचे कडेन 14 फायनान्स 15 फायनान्स जे आशिल्ले त्याच्या अंडर तेंच्यांनी सर्वेलन्स कॅमेरा एक नाक्यार घेतात. म्हणजे कंटिन्यू सगळ्या वाटेंचेर आसूंक शकना कॅमेरा. सो एक मेन नाको आसा, जंक्शन आसता, थंय ते नॉर्मली कॅमेरा आसता. पूण तशें तुमकां जर कितें हें आसा एक जाग्या वयल्या खंयचें ना, कित्याक रेस मॉगस चालू आसा, पिलेन चालू आसा, फेरी पॉयंटार चालू आसा, जर बंद पडल्या जाल्यार हांव अवश्य तांकां सांगता. नॉर्मली गव्हर्मेंटाचे सर्वेलन्स कॅमेरा कमीच आसता. चडशे सर्वेलन्स कॅमेरा आसता जे खंयचे चॅपलान, चर्चीन, जंक्शनाचेर, जावं प्रायवेट कोण बिजनसमॅन आसता तेंच्या भायर लायिल्ले आसता. तेजेर आमकां भरपूर फायदो जाता. पयर सुद्दां तो इन्सिडंट जाला, जे बॅनर तीन उडयल्ले, तेजो सुद्दां आमी लोकल कोण बिजनसमॅन आसा तेंचे कडल्यान आमी फुटेज घेवन तो आमकां सांबाळलो. म्हणून थंय जे रेस्टॉरंट ओनर्स आसा, थंयचे बांदोडकर म्हणून शॉप आसा, थंयच्यान तो ट्रॅक जावंक चालू जालोलो. मॉल बी गोवा तेंचे कॅमेरा. सो गव्हर्मेंटाचे म्हणून अशें सर्वेलन्स सिस्टम आमची ना, पूण जे नाक्यार जे आसा ते आमी बंद खंय आसा जाल्यार आमी रिक्वेस्ट करता. कित्याक आमी ते कॅमेरा घाल्ले म्हणटच आनी आमी चॅक कोत्ता वचोन कित्याक हें पूण तरी आतां मातशें ते हें जाल्यात. पूण आमी कोत्तून आतां कोणाक फोन मारून आपयला सारके बरोबर आमी कोत्तेले. 2 दिसां भितर ते पत्ते रेडी कोत्तेले. आमी वर्सां आसता पळोवंक पावसान ती वाली बिली ताचेर चडटात त्यो बसून आमी कातरून घेता, ब्लॉक जाता म्हणून. पायपाक पायप आहा ताका वाली आहा ती केन्ना ब्लॉक जाता हें चोडोन, ते आमी सकाळच्यान कातरून उडयता. हें जालें फुडें वचून ब्लॉक करना जावपाक. पूण आमी हे 2 दिसांक आमचें तें हें जातलें. तो ते कितले कॅमेरा आसात? 2 कॅमेरा फूल सालिगांव काय, आनी एक जंक्शनाचेर आहा आनी एक थंय चौगम रोडाक ते कॉपेल आहा पळय थंयसर आहा. आनीकूय घालपाचो हें डिसिजन घेतला आमी. सध्या तर गार्बेज बीन खूब पडलेली आहा. गार्बेज आमी कारेक्ट कोत्ता सगळी. पूण चोरी आसतना कोण चोरी आमकां चलतना गाडी हो उडयतात काडटात. आनी तशें आमी गार्बेज भरपा आमचे हे आहात, गार्बेज कारेक्ट करतात. तांकां आमी सांगलां तुमी गाडी वेताना खंय वाटेक बिटेक दिसत तुमकां जाल्यार तुमी कारेक्ट करा, दवरी नाका ती. तुमी घरा वचून घेतल्यात रावं नाका, ही गार्बेज कारेक्ट करून आमी सांगला. ती गार्बेज कशी आतां व्हाळा पळय कशी इन गार्बेज खूब आहा. खंयचे व्हाळ ते आतां सुद्दां कॅमेरा बसयला पळय. हां ते सगळ्यांचो आयल्यान हां कितें जाल्यार पळयतना काडून लायता, काडून घेता, पडलेली आसता. बरें. आनी ते सारकें डार्क जाला, सारकें ग्रीनिश जाला. झाडां बिडां चड आहा ताका लागून कितें केलें पळयता. हांव कितें जाल्यार काडून घेता पळय, तांकां सांगता गार्बेज वेल्याक हांव पळय.